गोंय घटक राज्य जावन 38 वर्सां पुराय जाली। पूण ज्या उद्देशान आमी गोंया खातीर हो घटक राज्य मागिल्लो तो उद्देश पुराय जाला काय हो एक व्हड प्रस्नूच आसा। गोंयकारांक धड नोकरी ना, जमनीची सुरक्षा ना, थळाव्या लोकांक संदी उपलब्ध ना। लडाख एक संघ शासित प्रदेश म्हणून आपल्या लोकांची राखण करपा खातीर सरकारी नोकऱ्यांनी 85% आरक्षण मेळोवंक शकता, जाल्यार गोंयांत कित्याक ना असोय प्रस्न प्रभाव नायकान केला। गोवा आमकां स्टेटहूड मेळून 38 वर्सां जालीं, 38 इयर्स। पूण ज्या स्पिरिटान आमी गोवा खातीर स्टेटहूड मागिल्लो तो पर्पज अचीव जालो काय कितें हाजेर एक मोठो प्रश्न पडटा। कित्याक कितलेशे इश्यूज आसा, प्रॉब्लम्स आसा जे अजून अनरिजॉल्वड आसा आनी दिसान दीस वाडत आसा। ताचे खातीर आमच्या गोंयकारांक खूब त्रास जाता। मेजर प्रॉब्लम म्हणटा तो अनएम्प्लॉयमेंट। आज गोंयान गोंयकारा खातीर जॉब ना, आमचो एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय जायत आसा, गोवाज लँड सेक्युरिटी ना आनी गोंयकारा खातीर आज कसलीच ऑपॉर्च्युनिटी ना। हातून हो जो सिंगल इंजीन, डबल इंजीन, लोकल इंजीन ही सगळी इंजिनां आसा ती फेल पडिल्ल्या कडेन आसा, हें तरी हातून दिसून येता। काल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी तांच्यांनी काल प्रोमल्गेशन करून लडाखाक 85% रिजर्वेशन कोटा हाडला फॉर लोकल्स इन गव्हर्मेंट जॉब्स। आतां हातून एक प्रश्न पडटा की हें जर सरकार ह्यो बेनिफीट जर एका युनियन टेरिटरीक दिवपाक शकता जाल्यार आमकां गोवा स्टेटाक ह्यो बेनिफिट्स कित्याक ना? काय तांकां तो दिवपाच्यो ना? काय आमकां जी आयडेंटिटी आमी मागिल्ली ताजेर रिथिंक करचें पडटलें? हो एक मोठो प्रश्न पडटा। हांव कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट न्ही, पुणून ह्या फिल्डान जे एक्सपर्ट आसा, जे एनवायरनमेंटलिस्ट आसा आमचे, जे सोशल थिंकर्स आसा आनी लिगल थिंकर्स आसा, लिगल मायंड्स आसा, हांव तांचे कडेन मागता की आतां हाजेर चर्चा जावपाची गरज आसा। गोवा बिलोंग टू गोवन्स आनी प्रत्येक गोंयकाराक आपलो रायट मेळपाचो अधिकार आसा। हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की हाजेर बेगीनच्या बेगीन चर्चा जावपाची गरज आसा आनी लेट द डिबेट बिगीन।